गोंय विद्यापीठान मंगळारा संविधान दीस मनयलो. देशाच्या संविधानाक आयज 70 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान गोंयान गोंय विद्यापीठान राज्य भवनाच्या सहयोगान संविधान दीस मनयलो. गोंय विद्यापीठान जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचो राज्यपाल, विद्यापीठाचो कुलपती सत्यपाल मळीक, आदवोगाद क्लियोफात कुतिन्हो, उपकुलपती आनी हेर मानेस्त माचेर आसले. भारत के संविधान को मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया था 67 में. मैं एमएलए हो गया था 74 में. फिर 3 बार पार्लियामेंट का मेंबर, मिनिस्टर, सब कुछ रहा हूँ. तो उस सारे सफर में हिंदुस्तान के संविधान को जिस तरह काम करते हुए देखा है, उसके जो फायदे हुए हैं लोगों को, उससे जो ताकत मिली है कमजोर लोगों को, मैं उस पे अपनी बात समेटूंगा. क्योंकि मेरे पास बहुत विद्वत्तापूर्ण बात कहने की नहीं है और उतना ज्यादा डोज देना भी नहीं चाहिए विद्यार्थियों को कि बहुत गहरी बातें कह दी जाए. संविधान की सबसे बड़ी ताकत इसी बात से साबित होती है कि मैं यहाँ गवर्नर के तौर पे खड़ा हूँ. मैं किसी गांव में पैदा हुआ था. 2.5 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था. खुद अपनी खेती कराता था और 8 कोर्स पढ़ने के लिए जाता था और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी. लेकिन पढ़ाई ने, फिर कॉलेज की एजुकेशन ने, फिर स्टूडेंट मूवमेंट ने और फिर संविधान ने मुझे वो ताकत दी कि मैं एमएलए से शुरू करके यहाँ पे खड़ा हुआ. इसका मतलब है कि हमारा संविधान काम कर रहा है. ये अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ताकत देता है. यही आपको संभाल के भी रखता है. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2-2, 3-3, जो अब जेल में हैं. जब संविधान का पालन नहीं कर रहे थे तो उसकी वजह से वहां भी चले जाते हैं. तो संविधान अपने यहां काम कर रहा है. The Constituent Assembly, consisting of 308 members, sat in 166 open sessions throughout the day over a period of 2 years, 11 months and 18 days. And finally the Constitution was adopted on this day 70 years back. It is the longest written document in the world. It had 395 articles, 22 chapters and 8 schedules. It did not have a chapter on fundamental duties. Mahatma Gandhi had a different way of looking at it. He believed that a right is a duty well performed. With every right, there is an obligation. There is an incident when H.G. Wells had drafted a charter of human rights and sent for Gandhi's approval. Gandhi wrote back, started with a chapter on duties. Rights will follow like spring follows winter. He wanted a chapter of fundamental duties in the Constitution. He was not in the Constituent Assembly. We get this from the book on Constitution for Free India in Independent India by Agarwal, where this entire chapter which Gandhi wanted finds place there. The foreword for which is written by Gandhi himself. See, our Constitution has been rights based because during the freedom struggle there were a lot of promises made. Promises had to be fulfilled. The freedom fighters who are in the freedom struggle were also in the Constituent Assembly. We were following the various constitutions in the world. The Western jurisprudence was rights based, though the Eastern jurisprudence has been duty based. We will find that despite all this, the chapter on fundamental rights was fundamental duties was not there.
the constituents of, it could be said that the constitutions of US, France, Australia, Canada did not have such a chapter. It could be said that the constitution framers were influenced by that thought. But the eastern side had the duty-based constitutions. It could be said that they were all visionaries. They were following high values in life, high values in society. They thought that there would never be an aberration. Duties would follow along with rights. But the fact of the matter, finally, there was no chapter on fundamental rights, fundamental duties in the longest written document. संविधान ही देशांतल्या लोकांची संपत्ती आसा, राजकारण्यांची न्ही. तशेंच संविधानान आमकां आमची जबाबदारी दिल्ली आसा, ताचें म्हत्व आमी समजून घेवपाक जाय, अशें विद्यापीठाचो उपकुलपती वरुण साहानीन कार्यक्रमाक हजर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. There are two phrases that sort of really are the heart and soul of our constitution. The first of them is we, the people of India. The constitution is not the property of the government or of the state. The constitution is the property of each and every one of us, each and every citizen of our republic. We, the people of India. And the second phrase, which ends the preamble, I think is just as powerful. Hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. In other words, the makers of our constitution, those luminaries who are symbolic of all of the founding fathers and mothers in our constituent assembly, the founders of our republic, they were very clear. This was a constitution of the people, and the constitution would last as long as the people of India, the citizens of the Union of India, the Republic of India, allowed it to last. And that means really that we must understand what our responsibilities are. And I'm therefore particularly delighted that we are in this year focusing upon the fundamental duties. Because we always see the Constitution as a scheme that guarantees us our rights. But the fact of the matter is we've given this Constitution to ourselves. And that means we have some fundamental duties. I'm going to point out only one of them, which I think is very, very important for all of us. I think it's going to become national policy very soon, so I think all the more reason that we should talk about it. And that is Article 51AH, which says the following: it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Now, why am I emphasizing this particular article of all the articles in the Constitution? Well, because we are a house of learning. If there is going to be any place where this article is going to be the heart and soul of our activities on a daily basis, it is this article. Scientific social responsibility. What in Hindi we call Vaigyanik Samajik Dayitva. That's extremely important. It's an idea that currently a group of us in the university are working on. It's a project of the Department of Science and Technology of the Government of India. And it's about building synergies among all stakeholders in our scientific knowledge community, and also about developing linkages between science and society. And the reason for this is that since independence, while our country's development in the scientific field has been praiseworthy, the transfer of scientific knowledge and its benefits of this scientific knowledge to society at large is still very much a matter of concern. So it's not just a question of deploying more resources on human and social development. We need to build a strong connect between science and society. This is essential. हांगा संविधान सप्तकाचे उक्तावण आसा. रावगतीची तयारी करता मातशें राव. आता ताचीच तयारी करता जाल्यार हे कितें? आरे कितली कामां पडल्यात. टेबलां हाडपा जाय, खुर्च्यो लावपा जाय. कोण करतलो ही कामां? अगो तुवें सांगलें न्हू सप्तक आसा म्हणून. पळय, आमच्या गांवांत पयलीं नाल्ल दवरता.
मागीर कालो जाता मागीर भजन मागीर 2-3 दीस गांवांत जात्रा लागपा लागून ताल उडयता. अरे बापया हांगा कॉन्स्टिट्यूशन वीक चल्ला आनी तुका भजनां सुचता आनी सगळें सोडून जात्रा काले हे आनी येवं जाता. कितें परत सांग. कॉन्स्टिट्यूशन वीक जाल्यार तुवें म्हाका पयलीं कितें सांगलें ना. सांगलेलें मरे संविधान सप्तक म्हण. संविधान सप्तक हे म्हाका सप्तक न्हू पूण हांव फकत पळय हांगा नागेशीच्यान एक सप्तक वाचलो आनी विचारलें हेच्या भायर म्हाका खंयचें सप्तक हांगा हे मरे तूं अशें अर्दे कुठे आयकता आनी मागीर त्रासान पडटा. पूण आमचें तें कालोत्सव मंडळाची करप कितें आतां. कालोत्सव मंडळ हय तुवें सांगला म्हणटा तें सगळें रेडी केलां मगो हांवें. तूं मरे अशें नाका आशिल्लें कितेंय करता आनी मागीर आमकां एम्बेरेसींग पोजिशनान घालून उडयता. पूण आतां हे येयल्यात न्ही आतां एक 2-3 सोंगां बरया मगो पळय विचार आहा ते हांवें पयसले आहा पेडणेचे सगळे आहा एक 2 तेंगेले सोंगां बरया पळय सरा कितें. बरें बरें राव. मातशें जाता पळयता पळयता. त्रिपाठी सर वो ना यूनिवर्सिटी से कुछ लोग सप्तक के लिए आए हैं. भजन कालो कीर्तन सब तगड़े अच्छे हैं. उनको बुलाए क्या. बरें आपण तुला मंडळात. असे ताली गावा दोंगरार गिन्यानची कीट गोंयच्या फुडाराचे बांदले विद्यापीठ. असे ताली गावा डोंगरार गिन्यानाचे कीट गोंयच्या फुडाराचे बांदले विद्यापीठ. असे ताली गावा डोंगरार गिन्यानाचे कीट गोंयच्या फुडाराचे बांदले विद्यापीठ. असे ताली गावा डोंगरार गिन्यानाचे कीट गोंयच्या फुडाराचे बांदले विद्यापीठ. असे भले 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 शंभर. नमस्कार करून तुमच्या मुखात सादर करता गोंय विद्यापीठाची भुरगीं संविधान सप्तकाच्या निमतान एक कालो. हे एक्सक्यूज मी तूं आमकां कालो दाखोवपाचो आशिल्लो न्ही रे. मागीर हें कितें हो शिगमो कितें हाडला. पळय आमचो काळ बदलला आनी आमचें मंडळूय बदलला. मंडळूय बदलला. हय बाला सुरू कर काला. भावानो आणि भयणानो, देवी और सज्जनो, ज्या मुक्त वातावरणात तुम्ही श्वास घेता, ज्या मेकळेपणान तुम्ही भोंवता, सकाळी उठल्या फुडें एकामेकाक व्हॉट्सॅपार, इंस्टाग्राम, फेसबुकार मेसेजी धाडटा. हॅलो, हाय, बाय, फिलिंग लोनली, फिलिंग इमोशन्स एक्सप्रेस करता. ते करपाक तुमकां पयलीं कितें जाय? चूक. अफसोस. मागीर सांग मरे जाय काडे. स्वातंत्र्य आणि ती समजपाक मातशी अक्कल. तुमकां खबर आसा तुम्ही जो मोबायल हँडसेट वापरता तो येता खंयसरल्या. ते न्ही पूण तो जाता खंय. मेड इन चायना. तुमकां खबर आसा तुम्ही जो तुमच्या मोबायलार ईमेल, व्हॉट्सॲप, फेसबूक वापरता, ज्या देशान तो मोबायल जाता पळय तुमचो त्याच देशान तेजेर वापराचेर बंदी आसा. हें तुमकां खबर आसा. हे आनी कितें. हेच न्ही गो, स्वातंत्र्य हो आमचो अधिकार. ते समजपाक जाय अक्कल. आनी तीच अक्कल समज आमचे कडेन ना जाल्यार आमचो स्वातंत्र्य एक दीस कितें जातलो. मेड इन चायना. सारकें. म्हणजे अशेंच कितें जालां पळया. स्वातंत्र्य आयला तरी खरें पूण आमची अक्कल इज मूड आउट ऑफ कव्हरेज एरिया. मागीर आमी करप तर कितें. आगे मावशे ते काढतो पण आता आमी हांगा येयल्या. दर एका अधिकारा फाटल्यान आसता एक कर्तव्य. एवरी एक्शन हॅज एन ऑपोजिट अँड इक्वल रिएक्शन. पळोवपाक जाय तुमकां. एक्शन. भावानो आणि बहिणीनो, हो आमचो देश आयज जसो आसा तसो तो 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा आदी असो नाशिल्लो. सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. तर असो आशिल्लो आमचो देश आणि केन्ना ती साता पलीकडचे फिरंगी आयले आणि आमच्या मनकड्यार बसून आमचे सगळे भांगर ओडून व्हेले.
फिरंग्यांक धांवणोक देश एकवटलो, देश पेटलो. कोण हिंदू, कोण मुसलमान, कोण बिस्मिल रेहमान. 2.5 मिटराची खादी आंगार गुटलोन तो म्हातारो दाणो घेऊन देशभर भोंवलो. वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे. दाणो घेऊन वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे. दाणो घेऊन तर केन्ना दाणो चलोवन. गरम गरम बनाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाएगा. कदम कदम बनाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाएगा. कदम कदम बनाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाएगा. कदम कदम बनाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाएगा. लाख प्राणाची आहुती दिवन ती लख फातोड उजवडली. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा. सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी. ये गुलसिता हमारा हमारा. सारे जहां से अच्छा. ह्या देशात स्वातंत्र्य आयले. दर एक मनीस ह्या देशाचो नागरिक जालो. 1000 वर्सां चलत आयिल्ली अस्पृश्यताय सोंपली. जमीनदार सोंपले. जमनी कसप्यांच्यो जाल्यो. सुजलाम सुफलाम जावपाच्या हवेसार आमी एका नव्या प्रकाशाकडे झेप घेतली. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती. आणि त्यांना आमचेर आक्रमणे झाली. जेन्ना ही आक्रमणे झाली तेन्ना आम्ही सगळे एक जाण म्हण उभे रावले. जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी. जब तक की सांस लड़े वो जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी. संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जेन्ना आमचेर आक्रमणां जातली तेन्नाच आमी एक जातले. ह्या देशान आमकां संविधान दिलें तें फक्त कोर्ट चलोवपाक न्हय तर एकचाराची नवी संस्कृती आचरणात हाडपाक. ओ बाय, तुज्यो ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिलॉसॉफी सांग नाका. प्रॉब्लेम कितें पळय तो सांग. प्रॉब्लेम इज स्वातंत्र्य आणि अक्कल. आमकां धर्म आणि विश्वासाचे स्वातंत्र्य दिले पूण धर्मा भितर फूट घालून राज्य करपाचें न्हय. अरे वो अमर अकबर एंथनीचो देश मरे. अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी. एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी. अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी. एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी. हे सगळे जाताले तेन्ना सगळेजण मिळून एंथनीगेर क्रिसमसाक वताले. अमराचो गणपती तिगूय जाण मिळून हाडटाले आणि इतलेच न्हय तर रमजानात सगळे मिळून रोजे सोडयताले. पूण आता त्यांच्या हातान आयले एक यंत्र. कोण धाडटा कोण बरयता कोणाक पडला. धपक्याक पर फॉरवर्ड. म्हज्या आनी तुज्या बापायचे कितें सल्ला. आमचो धर्म संकटात आसा त्या भायल्यांनी आमच्या लोकांनी
तांचेर अत्याचार केले. बिजूळ लोकांनो उठात, तलवारी उठायात. तेणी जर तलवारा घेतल्यो जाल्यार तुम्ही बंदुको घेयात. आज कितेंचो हिशोब वेगळो करपाचो. महजब खतरे में है. धर्मरक्षणासाठी एक व्हा. आमची भाषा आमकां जाय. तुम्ही आमच्या गावात येवपाचे बंद करात. तुमचं पटलं? तुम हमारा एक मारोगे, घर घर में मरोगे. फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड. तुमच्या लोकांनी आमकां मारले. ते मरच्या पयलींच तुम्ही आमकां लासून मारले. अरे हो देश फक्त आमचो. अरे आम्ही कितें मेल्ल्या हेचे दूध पिवना. आवय बापूय वयर काडल्यार खबरदार. तुमचे असले भिजुळ लोक आमकां शाणपणां शिकयतले. या देशाच्या तिरंग्यार आमचोय रंग आसा. आमचोय रक्त आसा त्या बावट्यात. आता आमकांय थंय आमचो रंग जाय. ह्या देशाची अशी काया, ज्या मातयेक मातेची माया. आमची भारत माता, ज्या देशाची वळख एका अस्तुरे वयल्यान जाता. हे देशा, तुझ्या अस्तुरेची कितें रे ही दशा. ओ बाय पळयता गो एकलेच शेणा गो तशें गिफ्ट बीन दिता टेन्शन ना आमकां तशें. तुम्ही सगळे चित्त आसतले हे सगळे खंयच्यान सुरू जाता. हे सगळे सुरू जाता ते आमच्या तकले. क्या बोली तू? क्या मैं बोलूं? सुन सुना आदि न खंडाला. क्या करूं आगे न खंडाला. अरे घूमेंगे फिरेंगे गाजेंगे गाएंगे. इतलेच न्हय, पुढे ऐकयात. मुनी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. मुनी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. शीला शीला की जवानी. शीला शीला की जवानी. तुम्ही पळयतात ती तर अस्तुरी. ती एक अबला. देखून तिका जाय सुरक्षा. म्हणून लायन सीसीटीव्ही कॅमेरा, ड्रेस कोड आणि येवपा वचपाचे नवे टायमिंग. देश स्वतंत्र झालो, पण आमचे विचार अजूनही तेच असतात. लग्ना टायमार म्हाका तुझ्या आवय बाबा कडल्यान 3 लाख भांगर, 2 गाडयो जाय. तू तर परत्या पायाची राखशीण. तुझ्या आंगान हलवातीन आसा. तुझ्या पोटात जे चली आसा ते म्हजे न्हय. आय नीड अबॉर्शन. तुका मातसो हात येयल्यार तुज्या आंगाचे कुडके वयता. तुका रातभर काम करपाक कितें जालां? तू एक बायल, तुका दादल्या इतको कित्याक पगार जाय? बरें उठ्ठा मुगो सुमाट कशें. रात ताका तुका मार ताका. कितें पळयतात? वायट दिसले, मनाक लागले, काय म्हाका कितें पडला म्हणून सोडून दिले. अरे आमच्या जाणटेल्यांनी रक्ताचे तेल करून आपले घरदार वाऱ्यार उडोवन आमकां हे स्वतंत्र हाडून दिले. ते कित्याक हे सगळे करपाक? प्राणाक क्षय आणि बुद्धीक भय आयला ते स्वातंत्र्य न्हय अशें आमच्या कविनी आमकां सांगले. रानान रावपी जानवरांकूय स्वातंत्र्य आसता, मेकळीक आसता. पण स्वातंत्र्य म्हणजे कितें हे जाका समजता न्ही ताकाच आमी मनीस म्हणटा. स्वातंत्र्य मेळ्ळें म्हूण तें कशेंय वापरप न्हय. आमच्या संविधानान आमकां कांय कायदे कांय नेम घालून दिल्ले आसा, जांकां आमी संविधानीक कर्तव्यां म्हणटा, फंडामेंटल ड्युटीज म्हणटा. 1976 वर्सा ही संविधानीक कर्तव्यां आमच्या संविधानान घातली. ती कित्या खातीर? तर ह्या अशें सगळें टाळपा खातीर. विंगड रंगाचो, विंगड ढंगाचो, विंगड कायेचो म्हजो देश आणि ह्या देशाचो तो तिरंगो. त्या तिरंग्या फाटल्यान आसा अभिमान, स्वाभिमान आणि इतिहास. आणि त्या तिरंग्याक मान दिवप हो आमचें परम कर्तव्य जावन आसा. पूण आयज तें आमचे कडेन जायना आणि आमच्या देशान आमकां हे सगळें पळोवपाक मेळटा. म्हाका अभिमान आसा म्हज्या ह्या देशाचो आणि ह्या देशाच्या ह्या संविधानाचो. भारत हमको जान से प्यारा है.